तेन्ना वो बायलो जेजूचेर विस्वास दवरता आनी आमी जाणो एक बापूय आपल्या पुताचो कितलो मोग करता पळय तो जाणो वो जोर एकदम वायट म्हणून म्हजो पूत घोडेक मोत्तलो आनी तो जेजूशी आतां कित्याक ताणें आयकल्लें की ताणें विजमितां घोडितां केल्लीं म्हणून आनी ह्या भावार्थान जेजूचेर सोत मानून तो खरेपणी बरें कोत्ता हाका लागून ताचेशी येवन ताणें ही विनंती केली पूण जेजू पळय कितें म्हणटा पळय तो तुमकां कितें जाय ही बायली खुणां विस्मितां तुमकां पळोवंक जाय म्हणजे कितें खरेपणी तुमचो भावार्थ आसा की फकत विस्मितां आनी चमत्कार पळोवंक येतात आमचो लोकूय घोडेक हे भाशेन जंयसर विस्मितां घोडितां घडटा थंयसरूच वेता जेजू आमच्या काळजांत आसा आमचो विस्वास ताचेर कित्याक म्हणून ना आमचो तर भावार्थ आसत जाल्यार आमकां मागता तितलें तो दिता ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवीत सारूंक जाय ना पूण आमकां रोखडेंच बरी जावंक जाय आत्तांच्या आतांच अशें घडटा आमच्या जिवितांत आमकां तो रांदूंक जाय जाल्यार आतांच जेवण जाता तयार इतलें तरी आमकां मनांत ना आमी जाणूं जावंक जाय ताका वेळ लागता म्हणून म्हणून आमकां कित्याक म्हणून फुरसत ना आतांच्या आतांच जावंक जाय हाका लागून आमी हांगसर थंयसर वेतात तुमी जाणात कितें म्हणटा तें हांव कित्याक म्हणून तशें करूंक जाय आमकां आनी हे भाशेन केलें म्हणटच मागीर आनी आमकां बरें दिसता आमकां वीट येता आनी कितलीं जाणां हे भाशेन करतात तरी पूण आमी देवाचें बोगसणें संदान मागूंक जाय कित्याक ती नकळत कितें करतात पळय ती हें पातकांचें सैम आमी घेवन भोंवता आनी पातकाक लागून जेजू मेलो ताका लागून आमी ह्या सगळ्या पातक्यांक जेजूशी हाडूंक जाय आनी तांकां ताचे स्वाधीन करून तो मागीर तांकां ही पळय पिडापीड तांचेर आयिल्ली आसा ती पयस करतलो तांकां बरी करतलो असल्या भावार्थान आमी एकामेका बरोबर रावया जेन्ना ती असल्या जोरांनी तोडफोडटात तेन्ना आमी जेजूशी तांकां हाडया जेजू तांकां पेकोवणी दितलो कितें करूंक जाय आमी पयले सुवातेर आमी सगळ्यांनी जेजूच्या एकवटान रावंक जाय जशे भाशेन जेजू रावतालो राज जाता म्हणसर तो बापाय बरोबर आपलो वेळ सागतालो हे भाशेन हांवें तुमकां सांगलां फकत 5 मिनट न्हिदच्या आदीं कोंद घेयात आनी प्रत्येक सुस्कार जो आमी घेता तो जावन आसा एक वो मोणी तो सुस्कार घेतना पांयाची बोट आसा तिजोतान तकली मेरेन आमी जेजून बरोवन कित्याक सुस्कार जावन आसा जिवीत आनी जेजून सांगलां हांव जिवीत म्हणून ताका लागून प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता आमचे कुडींत मनांत आनी आत्म्यांत सगळे सुवातीचेर हें आजून तुमी आयकोंक ना आयकतात पूण तें आजून भितर वचोंक ना भितर गेलें जाल्यार रोखडीच आमकां सुटका सोडवून जी ताणें तेन्ना घडून हाडलेली आसा ती आतां आमी अणभवतल्या ह्या भावार्थान बोरवाशान आमी जिवंक जाय भयणीनो आनी भावनो तर आमी भावार्थाची मनशां जावया आनी हे भाशेन 5 मिनट लागतले आमकां हें सगळें काबार जाता म्हणसर जेजू 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 दुसरो सुस्कार जेजू जेजू हे भाशेन केलें की ना हांव गॅरंटी दिता की आमच्या आपल्यापणांतली आमी भायर सरतल्या आनी जेजूचें जिवीत जें आमचें सगळें आसा ताका एकवटोन आमी आमची आख्खी रातभर सारतल्या आनी हे भाशेन आमची रात अशीच वगडायची ना आमी पूण मागण्यांतल्यान सारतल्यान जशे भाशेन जेजून सारली आनी सगळ्या सांता भक्तांनी बागेवन फ्रांसिसान हे भाशेन सारलें आख्खी रातभर तो मागण्यांत आसतालो आनी आमी आसतल्या हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना मागण्यांत आमचें सगळें घडोवन येतलें
आनी आमी नवी रोसना जातल्यान जेजू सवें सकाळीं उठलीं पोत्तून हे भाशेन करात, कित्याक आतां आमी नवी मनशां. आमचें जिवीत जेजू सवें घडोवन येवंक जाय, कित्याक आमचें जिवीत आमचें न्हय, आमचें जिवीत जेजूचें. आमी खेरीत सांदे ताच्या कुडींतले, तें खेरीतपण आमचें सवें घडोवन येवंक आमी असलो सहकार करूंक जाय. मागीर कितें जातलें? हाचो परिणाम कितें? दिसांत आमचें सवें असलींच प्रसंगां येतलीं, दुसरीं तीं पातकाच्या जोरान आसात, तांकां आमी भेटतले हांव आनी तांकां आमी जेजूच्या ताब्यांत करतले हांव. आनी आमचें सवें तांचोय जोर येता, कित्याक आमी तांचे सारकीं जावंक लागता. ताणें एक गाय सवली, आमी 2 सवतां. असलो जोर आमचें सवें नाका. हें सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया आनी आमकां तो पिकोवणी दितलोच. जशे भाशेन ताणें दिलें, वच तूं जावलोय बरो, त्याच वेळार आमी बरीं जातले हांव. आनी जेजूचें जिवीत आमचें सवें आसा तें आमी जियेतले हांव, दुसऱ्यांक संदान करून तांकां जेजूच्या एकवटान दवरतले हांव. आनी आमी जेजू सवें आसा, आमी एक कूड ताची, ते भाशेन आमचें जिवीत जातलें हांव. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जशे भाशेन भाग्यवन फ्रांसीसच्या वेळार खूब लोकांक जेजू सवें तेन्ना आनी आतां पर्यंत तो ओडून घेता. कित्याक पळयात, आमी सगळीं जाणां ह्या 8व्या दिसान ताच्या भाग घेता. तर आमचे दोळे बंद करुया. ही कृपा तो आमकां मागून घेता, जेजूच्या बरेपणांत आमचें जिवीत सारच्याक. आमचें पातकी सैम जें आसा, आमी जाणो निती प्रमाणे, समृती प्रमाणे आमचें जिवीत सारिना. जें बरें करूंक जाय तें आमी वायट करता, चिंतता आनी त्या प्रमाणे आमी जियेता. हो सगळो पातकाचो जोर आमचें सवें आसा, तो आमी जेजूच्या ताब्यांत करया. सुस्कार भायर सोडटाना जेजू 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 भितरल्या भितर सगळें भायर काडया, पिळून सगळो सुस्कार भायर सर पर्यंत जेजूच्या नांवान ते काडया. आनी दुसरो सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन आयली की तो आमकां आपल्या एकपणान संदानांत दवरतलो आनी आमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जें आसा त्या प्रमाणे आमी जिवंक लागतलें. आनी आमचें खेरीतपण जेजूचें जिवीत जें आमी जियेता तें आमी दुसऱ्यांक आमच्या जिवितांतल्यान आजेर करतले हांव. जेजू आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणणी तुका.